काय ना आज मीटिंग आशिल्ली जे बाकीचे सगळे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आम्ही सगळे VC आशिल्ले जे VCचे माध्यमांतल्यान प्रत्येक चीफ मिनिस्टर आपल्या विषय आणि बेसिकली हेल्थ सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आयज कशी स्पीक जाता इन कंपॅरिजन टू युरोपियन कंट्रीज आमचे कितें परिस्थिती पयर आमी तुमकां सांगलेलें पळय आमचे ते हेल्थ मिनिस्टरा कडेन जेन्ना VC आशिल्ली त्याच तरेन सगळे राज्यान प्रेझेंटेशन एक 10-12 राज्य आशिल्ले ते प्रेझेंटेशन केल्लें आसा आनी आमकां कितें कितें करूंक जाय कशें सेफ्टी प्रोटोकॉल SOP जे सगळे मेंटेन करप टेस्टिंग वाडोवपाची गरज आसा हे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां जे गायडन्स दिवंक जाय ओवरऑल ते दिल्ले आसा आउटलाइन प्रोटोकॉल आनी आमचे ऑलरेडी त्या लायनीन आसा आनी काय बदल कर जिनॉन सिस्टम येतली न्ही हांवें 15 तारखेपर्यंत आमकां ते कमिटमेंट दिले USAIDच्या माध्यमांतल्यान आयज जिनॉम सिक्वेन्सिंगचें मशीन जाय तरी बी आमी स्टेट लेवलाचेर एक घेवपाक आमचो प्रयत्न चालूच आसा पूण ते अवेलेबिलिटी आसा सगळ्या राज्यांक जाय आनी कारण आमी फक्त NIVचेर आमी अवलंबून रावूंक शकना आनी आमकां USAIDच्या माध्यमांतल्यान JPEGOच्या माध्यमांतल्यान ती पयली येतली म्हाज्या हिशोबान ती एकदां आयली की आमकां ते आयसोलेशन करपाक बरें पडटलें डेल्टा हा काय ओमिक्रॉन हा पूण चडशे केसीस जे NIVक वयता ते डेल्टात कन्वर्ट जातात टू ओमिक्रॉन आनी मुख्यमंत्री आमी सगळे चर्चा करून कितें आहा ते फुडें हय बरोबर आहा पूण ते कितें आहा ते स्पायक कशी वयर वयता आनी त्याच आमी जर इन कंपॅरिजन टू युरोपियन कंट्रीज जर पळयल्यार आमकां आयज एक्सप्लेन केलें गेलें की कशी स्पायक वयर वयता आनी स्पायक देंवता पूण त्याच बरोबर प्रत्येक मुख्यमंत्रीन सांगलें की आमची पर्सेंटेज ऑफ ऑक्युपन्सी ऑफ बेड्स is much less than what it was in the last time. Complications are much less. Utilization of oxygen is much less. As a result of which people are doing home isolation. Mamata Banerjee बी तेच सांगलेले आसा की देशाचे प्रधानमंत्री जे कितें पावलां घेतल्या and has supported all the states in a very big way. So overall, with the guidance of the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and our government in Delhi, and our government in Goa, and our Chief Minister and our whole team, we are, I think what we are doing is fine. We have kept the super specialty hospital as a COVID hospital. आणि आम्ही ते हॉस्पिटल ऑलरेडी आयडेंटिफाय करून दवरले वॉर्ड 122 ऑल्सो इन ओल्ड ब्लॉक इज ऑल्सो वी हॅव केप्ट सो बेसिकली आमचे टीम्स आर ऑल इन प्लेस आम्ही तुमकां पयर बी सांगले स्टेप अप करपाक गरज पडल्यार आमी ते स्टेप अप आमी करतले त्याच बरोबर सूचना केल्ली आसा की बेश्ट्या लोकांक भंय निर्माण करूं नाका आनी नी जग रिएक्शन घेवं नाका जे कितें करता ते रिस्पॉन्सिबली करपाचें सरकाराचें कर्तव्य ते आमी करतात ना आनी म्हाका दिसना हे पळय एज इट इज लोक चड मिक्सअप जायना सगळे कडेन ते बेश्टे नांवां खातीर घालून आनी ते योग्य तरेचे पाळन जावंक ना जाल्यार कांय अर्थ ना ताका पण मेन म्हणजे आमी गोंयान आमी पळयता की सगळे कडेन हॉटेलाची ऑक्युपन्सी बी देंवला लोक बी कमी येता फ्लायट 50% फूल जावन येता ऑटोमॅटिकली हे सगळें भरपाचें प्रत्येक मनशाची जबाबदारी आसता की कितें करपाक मेन म्हणजे मास्क सोशल डिस्टन्सिंग गॅदरिंगाचेर आमी ऑलरेडी पाबंदी रिस्ट्रिक्शन घातलेले आसात इलेक्शन कमिशनान बी कांय गोश्टी हे केल्ले आसा काय गोंया राज्यान इलेक्शन आसल्या कारणान ह्यो सगळ्या गोश्टी जेन्ना तुमी पळयता की आमचेर बी जबाबदारी आसा सिटिझन्स म्हणून सरकाराची जबाबदारी आमकां कितें करूंक जाय फेसिलिटीज कितें करूंक जाय आमी केल्ले आसा चडसो लोक आमचे लास्ट टायम जो सेकंड वेव आयलो पर्सेंटेज ऑफ बेड ऑक्युपन्सी इन हॉस्पिटल एब्सोल्युटली इट इज नेग्लिजिबल So that's how I feel we are on the right track. सर तुम्ही मध्ये सर्क्युलर काढलेले RT-PCR टेस्ट ओपन एंडेड आहात गोंयान थंय नाच दिसता ती सगळीकडे वचत ते चार्ज 1214 चार्ज ना ते कलेक्टर डिझास्टर मॅनेजमेंट सेंटर ते कलेक्टराची जबाबदारी आहे ती नियंत्रण दवरपाची ते खंय कोण आयज कितें कांय गोश्टी आतां सवाय जाल्ले आसा पळय इनोव्हेशन एंड टेक्नॉलॉजी जेन्ना जाता तेन्ना कांय गोश्टी सवय जाता म्हूण आमच्या राज्याचे आमकां जर दिसता की आयज वाडोवंक जाय टेस्टिंग कोणाक नुकसान जायना पूण जर कॅपिंग घालूंक जाय कॅपिंग ते पाळन करपाची गरज आहा कोण कोणाक दिसता खंय जायना तेणी कलेक्टराक एक पत्र बरयल्यार तो एक्शन घेतलो नहीं हिंदी में CM देंगे सर क्या है प्रेजेंट सिचुएशन सर कोविड का इसका हेल्थ का सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन क्या है नाही एक मिनिट सर तुमची मध्ये हेल्थची हां उलयता ते हेल्थ ना बी सिचुएशन CM